सुरवातेक आमी सगळे उबे रावन गीत गावया. येयात बावार्थ्यानो. Vegi, vegi, येयात बेल्या शारा. Rajos bolniaco, supulo baluk sala. येयात नमस्कार करा, येयात नमस्कार करा, येयात नमस्कार करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, सकाळच्या पारार या दोंगरार आमी चडल्या ही दिनवासनेची भेट भेटोवंक बापाक, पुताक आणि पवित्र आत्म्याक दिवंक दिनवास मेळ्ळ्या आमच्या सगळ्या उपकारां पासत. थोडी घडी आमच्या काळजांनी आमी आमची मागणी, आमचे दूख, आमचे कश्ट घेवन ह्या सुवातेर आमी आयल्या. मानवंत आग्नेलाचे विणवणेन ते बापाक ह्या वेळार आमी उबारुया आनी आमची सगळी मागणी फळादीक जावंक पातकी म्हूण आमी ओळखून दोनया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणे मागुया म्हणून. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनीक सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya
ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सुकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी देवा देवा स्वर्गीच्या राया आम्ही तुका नोमान कोता आम्ही तुका दिवस दिता तुझे मोये ओकोण महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी जेसू ख्रिस्ता देवा पुत्रा आमचे माने तू ऐक सोम्या संसाराच्या सोडणारा मेरो शिकोर काढलं आमका महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्रात्म्या महिमा त्रिहे उचित देवा महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सोयमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सभे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भागिवन जोवान बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सोंपल्या भुरग्यानो ताची नांवीं तुमची पातकां भोगसोल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखूंक पावल्यान. थोरणाट्यानो तुमी नुस्त्याचे जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो तुमी बापाक वळखलो देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो तुमी बोळीस जाल्यान देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नुस्त्यांचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच कुडीची वंदावण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्कायेची बडाई. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपसता. थंय संवसार आनी ताच्यो वंदावण्यो 2 दिसां भितर नांत जातात. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासनाक थोकता. देवाचें उतर हें. आमचो स्वभाव सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूं प्रितम संतोसूं. परतून म्हणुया सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूं प्रितम संतोसूं. परजा परजानू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वरदानां घेवन
मंदिरांत भितर सरात. स्वभाव सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितम संतोषो. पवित्र ताचे मंदिर सोम्यांक थंय नोमान कोरात. प्रितुमेच्या देसानू ताचे मुखार कडखडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केल्या संसार नितीची ताची राजवट. स्वभाव सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितम संतोषो. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. Sorvesporak, Zuizun, Sorvesporak, Sorvesporak, Zuizun. Sorvesporak, Zuizun, Sorvesporak, Sorvesporak, Zuizun. Que Devo te udar po, Časomia Jisuče. Amigresav čekati, a ponos zarodil Bog. Sorvesporak, Zuizun, Sorvesporak, Sorvesporak, Zuizun. Sorvesporak, Zuizun, Sorvesporak, Sorvesporak, Zuizun. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. असेराच्या कुळाची पानवेलाची धूव आना नांवाची एक भाकणारी नासली. ती चोड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलेली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलेमाचे सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवाईन बरोवन गोठायन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मुजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूच्या जयंतीचो दीस आमी मनयता आनी आयचो 6वो दीस. जेजूच्या येण्याक जेजू देव कसो आमच्या ह्या संवसारांत भितर सरता आनी आमकां एक नवे जिविताक तो आमकां उलो मारता. हें नवें जिवीत देवाचें जिवीत जिवंक कशे भाशेन आमी जियेता ह्या आमच्या 4 दिसांचे हें जिणेंत तो आमकां एक नवे भाशेन जिवंक आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत जो हांव आमकां सगल्यांक भुरग्यांक जाणट्यांक नेणट्यांक देवाचें उतर परगट्टा. जो आसलो देवाच्या मोगाचो आपोस्ल, जेजूच्या मोगाचो आपोस्ल, तो लागीं
एकदम जेजूच्या रावलेलो आनी जियेलेलो. ताणें ताच्या ओड्ड्याचेर आपली तकली घातलेली आनी ताच्या काळजाचो एके भाशेन बिटाचो आवाज ताणें आयकलेलो. अजवांव खुर्साच्या मळींत आसलो आनी कसलें जिवीत तो जेजू घेवन येता तो बरे भाशेन वळखलेलो. आनी आयच्या दिसा तो बरोवन आमकां हीं उतरां म्हणटा खेरीत भाशेन, संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वंडोवून, दोळ्याची आशा आनी गिरेस्तकाराची बडाय. हे तीन वस्तू जो आमकां सांगता ह्या संवसारी जिविताचे कशे भाशेन आमी जियेतात ती. ही वणवण कुडीची, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायची बडाय, हें ह्याच संवसाराचें जिवीत आमी जियेता. तसल्या मनशान जिवीत जियेतल्या मनशांक तांच्या काळजांत देवाचो मोग आसना. देव आमच्या मदें आयला हो मोग आमच्या काळजांत घालूंक, आपुणूच मोग कसो आमच्या काळजांत जिवूंक. तर असलें जिवीत जियेतलें जाल्यार आमी हें देवाचें जिवीत जियेनात, हें जुवांव आमकां सांगता. ह्या दिसांनी आमी जायत्या मनशांची खबर आयकता. काल आमी सिमियोनाची खबर आयकल्या. 8 दीस जाल्या उपरांत जेजूक नांव दिवच्या वेळ पावलो आनी ताका देव मंदिरांत भेटोवंक जुजेन आनी मरयेन व्हेलो आनी सिमोन तांकां थंय मेवलो. सिमोनाची खबर आयकली आमी काल. आयज खेरीत भाशेन आनाची खबर आमकां सांगता. आना ही पिरायेन जाणटी आसली, 84 years ती आसली. जायती वर्सां ती हें मागणें करीत ह्या देव तेंपलांत आसली. देवाचे आसणेच्या समकाळांत ती आसली. हें देवाचें आसणें ती आपल्या काळजांत घेताली, नियाळ कोत्ताली देवाच्या उतराचेर. आनी तेच पासत जेन्ना जेजूक ह्या सुकल्ल्या भुरग्याक मरी घेवन येता ती ताका रोखडीच वळखता. हो सोडवणदार म्हूण ह्या संवसाराचो हो कोण तो ती वळखता. हो देव कसो ती ताका वळखता आनी देवाक आर्गां ती दिता. हेन्ना आमचे खातीर आयच्या दिसाक आमकां एक एग्जाम्पल कशी दिल्ली आसा. जिवीत आमी संवसारांतलें कशें जिवंक जाय, देवाच्या आसणेक खाला आमी हें जिवीत जिवंक जाय. उपास आनी मागणें ती करताली. असल्या जिविताक आमकां देवाचें आसणें मेळटा. आमकां गमून येता की देव आमच्या काळजांत आसा म्हूण असलें जिवीत जियेल्या. आनी आमकां एक एक जेन्ना आमी एक एक काम करता, धाकटें जावं व्हडलें जावं, थंय देव आसा म्हूण आमकां गमून येता. आयच्या दिसाक आमकां ही खबर सांगल्या. मोरी जुजे ती आपल्या गांवांत गेलीं, आपल्या नोंगरांत गेलीं, नाजारेत गांवांत ती गेलीं आनी धाकट्यो वस्तू ताच्या जिवितांत तो देव कसो जिवना, मनीस कसो जियेल्लो आनी त्या जिवितांत देव आसा म्हूण तांकां गमून आयलें. तो वाडत रावलो, देवाच्या जाणवायेन तो वाडत रावलो. आमकांय हें आपोवणें आसा देवाचे जाणबायेन वाडूंक. जेन्ना आमी उक्तीं जाता ह्या देवाच्या आसण्याक आमच्या जिवितांत धाकट्यो वस्तू आमचे प्रश्न येतात, तातूंतय देव आसता. आमकां खुशालकाय भोगता कसल्या ओकेजनाची, तेन्नाय देव आसता. ह्या जिवितांत आमी ह्या देवाक सोदूंक आमच्या जिवितांत कशे भाशेन जीव भितर सोदता, कशे भाशेन आमच्यान ह्या देवाक वळखूंक येता, हें आमकां आयच्या वाचपांनी सांगलां. एन कितें करताली, तिणें देवाक परकडलो, ताका वाखाणलो, ताजी तुस्त केली. आमकांय बी
आनी तिणें सगल्या लोकांक आयकतल्या लोकांक तिणें ताजी खबर सांगली. एके भाशेन ती प्रवचन करताली. आमच्या जिवितान, आमच्या उतरांनी, आमच्या कुरण्यांनी, आमच्यान जेन्ना देव आमच्या काळजांत आसता हें आमच्यान प्रवचन करूंक जाता. आयज खरीत भाशेन ह्या देवाक आमच्या काळजांत धरून आमचें जिवीत ताका जाय तशें चलोवन आमी ताचें प्रवचन करूंक आमच्या जिवितांक देव आमकां खरीत भाशेन आपयता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. पादाग्नेल आमकां एक नमुनो कसो, आनी तोय आमकां तेंच सांगता. ताजें जिवीत मागण्याचें जिवीत जाल्लें. तो सादें जेवण जेवतालो. जायते जाण आमकां सांगता तो पेजूच जेवण जियेतालो म्हूण. सादें जेवण जेवतालो कित्याक ताजें मन, ताजें काळीज सगळें ह्या जिविताचेर आसलें. पादाग्नेलाक तुमी मानतात तीं सगळीं ताका आपलो सांत कसो मानतात तांकांय बी पादाग्नेल म्हणटा खरीत भाशेन हें जिवीत देवाचें जिवीत तुमकां सगल्यांक हांव दितां, हें देणें दितां. तो आमकां हेचें प्रवचन करता. म्हणटा हें जिवीत हांव जियेलो, हें जिवीत तुमी जिवंक जाय. देव तुमच्या जिवितांत आसा कसो ह्या आसणेची खबर धरून तुमी जियात. ह्या दिसाच्या बलिदानांत आमी सगळ्यां पासून आमी मागुया. जांकां गरज आसात, जीं दुयेंत आसात, जाणें मागलां आमचे लागीं खरीत भाशेन मागूंक ह्या बलिदानांत आमी तांचें नांव घेवन खरीत भाशेन आमी देवाक आमची मागणी उबारुया. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक बांदता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी तूं आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो उनोद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोडबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो बुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड परगोठुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता, तुजे मुळो जीवनपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी आंतवेता. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पावय वाडोय. पुनर्जनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन तुजे बागयोन धरून दिता आनी चोरकाळें तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय जमका येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी आतां राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मागपाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी उरता तितलें बरें सांगता म्हाका पावलें गोराक मोगे हांवें काचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी उरता तितलें बरें सांगता म्हाका पावलें प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायत. तो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावन आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. प्रितीच्यानो, आमी वर्साच्या शेवटाक आसा आनी एक बरें मौन आनी नितळ काडीच घेवन हे नव्या वर्सांत भितर सरूंक आमकां गरजेचें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कॉपेलान आसतले. मानेवंत आग्नेल दुखवल्यांचो बुजवणदार, कोस सोंसतल्यांक तो आदार दिनार आनी पाप रोडटेल्यांक देवाचो मोग आनी बोगसोणें हाडनार. हेंच आस्वासन घेवन गुळ्या दिसाची पयली घोडी देवाक भेटूंक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठवल्या. मानेवंत आग्नेल आमच्या ल्हान व्हड वर्सांक तो पावता. आयज रेमी आल्फोन्सो आल्दोनातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. आमचो नातू 3 वर्सां पर्यान उलयनासलो. दोतोरान सांगलेलें ताका स्पीच डिफेक्ट आसतलो म्हूण. हांवें मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें ताची जीब सुटोशी कर म्हूण. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां तो एक एक उतर उलयता. आमी मागत आसा ताका सारको उलोवचो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेला वरवीं आमकां आनिकूय जायते उपकार फावो जाल्यात. आमी देवाक दिनवासता आनी ताका बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भमिनो, मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आनी होच भावार्थ आमच्या सगल्यांच्या काळजान आसा. तोच भावार्थ जिवाड करून भावार्थान नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणे खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनतबरी जिवितान भागीदार चलम दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भागिदाचो मान मेळूंक मागणी.
अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सुरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान संताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सोबीचे आमची पवित्र सुबेची इगोर्जेचे इगोर्जीची उगोट परगोट निवदेशी गोड पुरगोड उदेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. मोगाळ बाबा मेनू जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्ट वता आनी पिडा आमची लढाय मांडटा तेन्ना घोडे आमी हारून बसता जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत हाडून ह्या पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सुसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत भावापणाचेर बोलेपणाचो खरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवाट दवरूं आनी तुका येवन भोवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसूच्या भक्ता तुझे नाव आयसभर सोळटा. ही सोपी गोडी तुझा नासा स्वर्गात वाढता वयता. ही सोपी गोडी तुझा स्वर्गात वाढता वयता. उल्हास आमचे देवा मुखार बोलूं तुका तारा. उल्हास आमचे देवा मुखार बोलूं तुका